आयज आमी खंयसान पळोवप ह्या धड्याचो जशाक तशें हो उपघटक शिकुया। भुरग्यानो, आतां एक काणी आयकयात। एक अमिना नांवाचें चली आशिल्लें। ताका एक दीस एक चित्रकार मेळ्ळो। अमिनान चित्रकाराक विचारलें, तूं म्हजें चित्र काडशीत? चित्रकारान म्हळें, हय, 200 रुपये दिवचे पडटले हां। कांय वेळान चित्रकारान अमिनाक ताचें चित्र दाखयलें आनी विचारलें, अमिना, तुका आवडलें तुजें चित्र? अमिनान चित्र पळयलें आनी अजापान म्हळें, हें तर अर्दच चित्र आसा। तें आयकून चित्रकारान म्हळें, दुसरें अर्द सारकें अशें आसता। हारसो हाडून लाय, मागीर तुजें चित्र पुराय दिसतलें। म्हाका म्हज्या चित्राचे पयशे दिता न्हय? अशें चित्रकारान विचारलें। हें आयकून अमिनान चित्रकाराक 100 रुपयाची नोट दिली। नोट पळोवन चित्रकारान अजापान म्हळें, हें तर तुवें अर्दच पयशे दिल्यात। दुसरें अर्द सारकें अशें आसता। हारसो हाडून नोटीक लाय, मागीर जाले ना तुजे पयशे सगळे? अशें म्हणून अमिना हा हा करून हांसलें। तर अमिनान चित्रकाराक जशाक तशें दिलें न्हय? जशें चित्रकारान अमिनाक अर्द चित्र काडून दिला, तशींच आनीकय कांय चित्रां काडल्यात। तर ती पुराय करून कसली आनी कोणाची ती पळोवया। आतां हें पयलें चित्र घेयात। हाच्या कुशींतल्यान हारसो दवरल्यार अर्दाचें पूर्ण चित्र जालें न्हय? आनी हो पाखो जालो। तर आमी तें आतां काडून पळोवया। तर हो जालो पाखो। आतां दुसरें चित्र घेवया। पळयात, हें अर्दें आसा न्हय? ताच्या कुशीन हारसो दवरतकर हो जालो दिवो न्हय? आतां हें अर्द चित्र आमी काडून पुराय करुया। तर हो जालो दिवो। आतां हें तिसरें चित्र घेवया। ह्या अर्द्या चित्रा कुशीक हारसो दवरल्यार हें जालें माजराचें तोंड। तर आतां आमी तें काडुया। तर हें अर्द चित्र आमी पुराय करतकच हें जालें माजराचें तोंड। आतां आमी चवथें चित्र घेवया। हें पळयात, हें अर्दें चित्र। ताच्या कुशींतल्यान हारसो दवरल्यार हें जालें नखेत्र। तर आमी आतां तें काडुया। तर हें अर्दें आमी चित्र काडून पुराय करतकच जालें नखेत्र। आतां फुडलें चित्र पळयात। हाच्या कुशींतल्यान हारसो दवरून हें पुराय चित्र जाता नुस्तें। भुरग्यानो, चित्रकारान दिल्ली युक्ती आमच्यांनी सकयल दिल्ली चित्रां काडपाक वापरूं येता? ना। तर भुरग्यानो, आमी चित्रकारान वापरलेली युक्ती वापरून कांय चित्रां पुराय करूं शकतात, तर कांय चित्रां पुराय करूंक शकनात। भुरग्यानो, आमी पळयलें न्हय कशा रितीन चित्रकारान अर्दां चित्रां काडून तांच्या कुशींतल्यान हारसो दवरून ती पुराय केली ती? तर ताणें काडिल्ली सगळीं चित्रां पुराय जालीं? ना न्हय? तर आतां आमी खंयचे आकार, अक्षरां वा वस्तूंची चित्रां मदीं वळ मारून समान भाग करूंक शकतात वा खंयची करूंक शकनात तें हारशांतलें रूप ह्या उपघटकांत शिकुया। भुरग्यानो, हो पाखो पळयात। ह्या पाख्याच्या मदीं अशी सरळ वळ मारत तर आमी ताचे 2 समान भाग करूंक शकतात न्हय? आतां ही कुल्ली पळयात।
ताच्या मदीं अशी वळ मारून आमी समान भाग करूंक शकतात. हे दर्या नखेत्र पळयात. ह्या नखेत्रा मदीं अशी वळी मारून आमी समान भाग करूंक शकतात. भुरग्यानो, आता हे आकार पळयात. आमी त्रिकोण, गोल, अर्धगोल, चौकोन हांच्या मदीं वळी मारून समभाग करूंक शकतात. तशेंच आमी कांय अक्षरां मदीं वळी मारून समभाग करूंक शकतात. कांय अक्षरां समान भागान अर्धा जातलीं तर कांय जावची नात. भुरग्यांनो, टिंबांची वळ मारून तुम्ही सकयल दिल्ल्या चित्रांची 2 समान अर्दां करूंक शकतात. ही फणी पळयात. ह्या फणीचे आमी अर्ध करूंक शकतात. हय, आमी अशी सरळ वळ मारून ह्या फणेचे 2 समान भाग करूंक शकतात. आता हे पोस्टाचे पाकीट पळयात. हाचे मदीं वळ मारून आमी समान भाग करूंक शकतात. हय, अशी सरळ वळ मारून आमी 2 समान भाग करपाक शकतात. आता ही च्याची किटली घेयात. हाच्या मदीं वळ मारून आमी समान भाग करूंक शकतात? ना. भुरग्यांनो, आता या च्याच्या किटले मदीं अशी वळ मारून ताची अर्दां दोन्ही वाटेन समान दिसतात? ना न्हय. तर आमी ही किटली वळ मारून अर्द करूंक शकनात. टिंबांनी मारिल्ले वळीन ज्या चित्रांची 2 समान हारशांतलीं रुपां जाल्यात ताच्या सकयल बरोबर अशी कुरू करात. ह्या धड्यांतल्यान आमी कांय वस्तूंच्या आकारांच्या आनी अक्षरांच्या मदीं वळ मारून आमी समान भाग करूंक शकतात. तर कांय वस्तूंच्या आकारांच्या आनी अक्षरांच्या मदीं वळ मारून आमी समान भाग करूंक शकनात. तशेंच अर्ध चित्र काडून तांच्या कुशींतल्यान हारसो दवरून आमी कांय चित्रां पुराय करूंक शकतात. तर कांय करूंक शकनात हें शिकलीं.